रेव्हेन्यू भवनाचें काम जे PWDन शेड्यूल केल्लें आसा सगळें कळ्ळें. आय थिंक एज पर दॅट दे आर गोईंग बिकॉज दे वर गिवन म्हणजे मिनिस्टर हॅड गिवन डेडलायन तेन्ना 30th ऑक्टोबर म्हणल्यार रेडी जावपाक जाय आनी आय थिंक एवरीबडी इज फॉलोईंग दॅट डेडलायन अशें दिसता पळयत जाल्यार कित्याक सगळें काम PWDचें आमकां तातूंत कांय लागना आमच्या फक्त आमची सुपरवायझींग कमिटी आसा ती फक्त आमकां एडवायस करता तातूंत PWD आसा ती कित्याक केल्ली सुपरवायझींग कमिटी की कम्युनिकेशना भितर एकामेकाचे प्रॉब्लेम जावपाचे न्ही ते आमी ते पळयता सगळ्या सारकें आसा बरें सगळें वेवस्थीत आसा ते कितें आसा ते उलयतात कळ्ळें म्हणून फाटीं ते कला अकॅडमीन जी कमिटी केल्ली तातूंतले 2 जाण आमी घेतले सो इट बिकम्स अ स्मूथ रनिंग आनी आय थिंक इट हॅज वर्कड. आज सगळे डिपार्टमेंट बी एकामेकाक बरें सांबाळून काम करतात सगळे आनी टायमली कंप्लीट जातलें कळ्ळें. कित्याक आमकां तांचे कडल्यान फिडबॅक जवळ आमी आतां फाल्यां मिटींग आपयल्या 33 16 तारखेक सकाळची 16 तारखेक सांजची सुपरवायझींग कमिटी मिटींग आसा सो दे वील डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क कितें कितें चलता तुका तेन्ना काम चालू आसा फॉल सिलींग जायत आयलें कार्पेट आतां बसयली की ऑडिटोरियम वील बी रेडी कळ्ळें. इवन तांचें चालू आसा इफीचें काम चालू आसा सायमल्टेनियसली सो एवरीथींग शूड बी रेडी बाय द टायम देर शूड नॉट बी एनी डिले म्हणजे वॉट एवर मिनिस्टर दिगंबर कामत हॅड प्रॉमीस की बाय 30th काम जातलें आनी फर्स्ट विकाक ओपन जातलें आय थिंक जातलें. हे वयर फॉल सिलींग बी कंप्लीट जाता आतां एक 4 दिसा भितर चॅर्साचेच घालपाक नाशिल्लें कार्पेट आनी चॅर्स केन्ना पर्यंत स्टार्ट जातले 30 तारीख पडटली डेडलायन दिल्या कॉन्ट्रॅक्टराक 30 ऑक्टोबर. म्हज्या मतान म्हाका दिसता पर्सनली कितें 30 तारीख पर्यंत जातलें बारीक प्रॉब्लेम आसा